स्वयंपूर्ण गोवाचे येवजण्यो पयल्यो काणकोणात चालीक लायतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। काणकोणात उद्देगीक बसणूक, दूध वेवसाय, शेतकी पिकावळींतल्यान वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्मिती, पर्यटन आनी शेतकी मळाक उर्बा दीत जाल्यार काणकोणांतल्या 5,000 तरणाट्यांक रोजगार मेळपाक शकता। हे करपा खातीर सरकारान आमकां मजत करची अशी मागणी सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी केला। काणकोणा विजय संकल्प पूर्ती मेळावे जालो। या वेळार मुख्यमंत्र्याचो भवानी तलवार दिवन भोवमान केलो। सुभाष वेलिंगकारान केल्ल्या धर्मासंबंधातल्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्री कित्याक कांयच एक्शन घेयना अशें विचारीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान प्रश्नांचो उजो पेटोवन भाजपा सरकाराचो बरोच धुंवर काडलो। ह्या सगळ्या घडणुकी फाटल्यान भाजपाचें षडयंत्र आसा, हे भाजपाचेच कारस्थान आसा असो आरोप करीत आनी हे खरें नासत जाल्यार घडणुकेचेर मुख्यमंत्र्यान फाल्यां स्टेटमेंट दिवचें अशें आवाहन मनोज परबान केलें। घरगुती लायटीच्या मोलान 10 ते 25 पैशांनी वाड जाल्या। ही वाड 1 मे सावन लागू करतले अशी माहिती वीज खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या। सरकारान विजेचे मोल वाड करचे प्रस्ताव JERC कडेन मांडिल्लो। JERC उपरांत भौशीक सुनावणी घेवन मोल वाडोवपाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या। कांय दिसा पयलीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी लायटीचे मोल वाडयतले अशें विधान केल्ले। ते प्रमाण आतां लायटीच्या मोलांत वाड केल्ल्याची अधिसुचोवणी सरकारान काडल्या। गोंयान येवपी भोंवडेकारांच्या सुरक्षेक गोंय सरकार पयले प्राधान्य दिता अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। सोमारा मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी पर्यटन खात्याची ऑनलायन नोंदणी सेवेचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार पर्यटन खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो। ह्या सेवे वरवीं पर्यटन खात्यांतल्या जाळवणदारांचो वेळ वाचतलो, तशीच दिल्ल्या मुजती भितर कामां पुराय जातली अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां। काँग्रेस पक्षान 2024 आणि 2027च्या वेंचणुकां खातीर आतां सावनूच काम सुरू केला। कारण आमकां जर वेंचणुको जिखपाच्यो आसत जाल्यार ताची तयारी आतां पासूनच करपाक जाय। 2027चे विधानसभा वेंचणुके खातीर कुठ्ठाळी मतदारसंघात नवो उमेदवार उबो करतले आनी तो निश्चित जिखतलो अशी आस्त काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायली। कुठ्ठाळी काँग्रेस गट समिती वतीन मंगळारा 26 एप्रिलाक चेतना यात्रेचे आयोजन केल्ले। ही कार्यावळ कुठ्ठाळी काँग्रेस गट समिती कार्यालयांत जाली। ह्या वेळार पाटकारान वांगडा कुठ्ठाळी गट अध्यक्ष निलेश नायक, कुठ्ठाळी युवक काँग्रेस समिती अध्यक्ष पीटर फर्नांडीस, दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसुजा हजर आशिल्ले।
वेंचणुके मजगतीं भाजपान गोंयांतल्या दर एका घरान तीन गॅस सिलिंडर फुकट दितले अशें जाहीर केल्ले. मात आतां ते सिलिंडर दळदीर रेशे सकयल्या लोकांकूच मेळटले अशें जाहीर जाल्या उपरांत ह्या मुद्द्या वयल्यान आतां भाजपाचेर टिकांचो पावस पडत आसा. जाल्यार रेशन कार्डा शिवाय वर्सुकी 5 लाखां परस कमी उत्पन्न आशिल्ल्यांकूच हे 3 सिलिंडर फुकट मेळटले अशें RDA मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. 5 लाखां परस कमी उत्पन्न आशिल्ल्या घराब्यांक सरकारी प्राधिकरणा कडल्यान उत्पन्न प्रमाणपत्र घेवचे पडटले आनी ते RDAक दिवचे पडटले. 3 सिलिंडराचे पयशे LPG डिलर्सांच्या खात्यांत दिनासतना ते पात्र थारिल्ल्या घराब्यांच्या खात्यांत जमा करतले. निकतेच जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन हाचेर चर्चा करून हो निर्णय घेतला अशेंय गोविंद गावडेन सांगले. आमी सद्याक नेम आनी कायदे तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसून ही येवजण चालीक लागपाक जून मेरेन पाळचे पडटले. लाउडस्पीकराचो विशय धार्मीक न्हय, पूण जर ह्या विशयाक धार्मीक रंग दिल्यार आमकां ताचें उत्तर धर्मांतूच दिवचें पडटलें अशें वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवेचे मुखेली राज ठाकरेन केलें. संभाजीनगर औरंगाबाद जाल्ले सभेन तो उलयतालो. आमची इत्सा नासतना आमकां तोकाची भुमिका घेवंक लायनाकात अशी शिटकावणी राज ठाकरेन दिल्ली. गोंयचो धार्मीक एकचाराक सांबाळून दवरपाची जबाबदारी जण एक गोंयकाराचेर आसा. गोंयकारांनी केन्नाच जाती धर्माचो वाद करूंक ना. ते खातीर कोणेंय कितेंय विधान केलें जाल्यार गोंयांत वाद करपी घडणूक जावपाक जायना अशें मत पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी व्यक्त केलां. वास्कोच्या कदंब बस स्टँडाचें काम पयलें प्राधान्य दिवन पुराय करतलो अशें ताणें म्हणलां. वास्कोच्या नवे वाडे वाठाराच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाच्या सुरवातीच्या कार्यावळीक वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाजीर आशिल्लो. हडफळ्या बेकायदेशीर पद्दतीन दोंगर कापून सुरू आशिल्ले हॉटेलाचे बांदकाम नगर नियोजन खात्यान आयज बंद उडयले. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीरपणांक गोंयांत थारो दिवचो ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां. ह्या बेकायदेशीरपणा आड रान तशेंच नगर नियोजन खात्याच्या कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू जाल्या. गोंयांत भूंयमाफियाच्या दादागिरीक पाळो दिवचो ना अशी सणसणीत प्रक्रिया विश्वजीत राणे हांणी व्यक्त केल्या. हडफड्या सुरू आशिल्ल्या ह्या बेकायदेशीरपणा आड NGBDAच्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करतलो. PDA आनी TCP हांच्या घाळपणाक लागून ह्या बेकायदेशीरपणाक तेंको मेळ्ळो अशें प्रतिज्ञा पत्र हांव ह्या अधिकाऱ्या कडल्यान न्यायालयात सादर करतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. गोवा फावंडेशनान घातिल्ल्या याचिकेक फावो ते पुरावे सरकार न्यायालया मुखार सादर करतलो अशें राणेन म्हणलें. तुमी म्हळ्यार हिंदुत्व न्हय अशें म्हणीत महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीसान कोणाचेंच नांव घेनासतना ठाकरे सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयलो. फुडें उलयतना ताणें म्हणलें, लक्षांत दवरात, जेन्ना तुमी भ्रश्टाचार करतात आनी तुमचे वांगडी जेलींत वयतात तेन्ना महाराष्ट्राची बदनामी जाता. तुमकां लज दिसपाक जाय की तुमकां लागून महाराष्ट्राचेर दाग पडटा अशें म्हणून तांणी ठाकरे सरकारा विशीं तिडक उक्तायली.
केंद्र सरकाराच्या सुधारित मोटर वाहन कायद्याची 1 एप्रिलाच्यान राज्यात अंमलबजावणी सुरू केल्या। या कायद्या अंतर्गत एका महिन्यात वाहतूक पुलिसांनी राज्यभरात वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात 17,170 जाणांचेर कारवाई करून तांचे कडल्यान 1,32,59,60 रुपयांचो दंड वसूल केलो। एप्रिल 2021च्या तुळेन या वेळार कमी जाणांचेर कारवाय जाल्ल्याचे दिसून आयिल्ले। दंडाची किंमत वाडिल्ल्यान चलोवपी वाहतूक नियम पाळतात तशेंच आनी कांय जाण आता शिस्तय पाळिल्ले दिसून येतात। अपघात वाडत आशिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन हांच्या अध्यक्षतेखाला रस्तो सुरक्षा समिती स्थापन केली। हे सदस्य म्हण एस. सुंदर आणि दोतोर निशा मित्तल हांचो आस्पाव आसा। हेल्मेट घालप, गाडी चलयतना फोनाचेर उलोवप ना, सिग्नलाचे पालन करचे, इंधनाचे मोल हेर सगळ्या राज्यांनी देंवल्यात, मात महाराष्ट्र सरकार मात हे मोल उणें करपाक पळयना। इंधनाचे मोल कित्याक कमी करपाक मेळना हाची वेगवेगळी निमतां हे महाविकास आघाडीचेर सरकार दिवपाक लागला। इंधना वेली वेट कमी करून महाराष्ट्रातल्या लोकांक सरकारान म्हारगायेंतल्यान लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी केला। भाजपाचे सरकार आशिल्ल्या हेर राज्यांनी इंधनाचे मोल उणें केल्या मागीर महाराष्ट्रानूच सरकाराक ते कित्याक जमना काय असो प्रश्न तांणी सरकाराक केला। आयतारा बेलपार हांगा लोकांनी केल्या जल आंदोलनाक बशिल्ल्या लोकांक थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार तेको दिवपाचें आश्वासन दिला। हो प्रकल्प जर लोकां खातीर मारक थारता जाल्यार तो पुराय तरेन बंद करतलो अशें आश्वासन लेगीत आमदारान दिल्ल्यान आंदोलकांनी आंदोलन स्थगीत केलें। तशेंच हे प्रस्नाचेर उलोवन आनी ताजो सुटावो करपा खातीर थळावे आनी अधिकाऱ्यांकडेन उलोवपा खातीर बसका घेतलो अशें प्रवीण आल्लेकारान ह्या वेळार सांगलें। वजन आणि माप खात्याच्या परवान्याचे मोल वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। वजना आणि मापा तयार करपी कारखान्याचे परवाने आता 500 रुपया वयल्यान 10 रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा। जाल्यार मापाचे दुरुस्तीचो परवानो 100 रुपया वयल्यान 2000 रुपया आणि मापांच्या डिलरशिपाचो परवानो 100 रुपया वयल्यान 3000 रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा। परवान्यात बदल करपाचे आसत जाल्यार तांची फी 50 रुपया वयल्यान 1000 रुपया इतकी करतले। जाल्यार डुप्लिकेट परवान्या खातीर 10 रुपया वयल्यान 500 रुपया फी फारीक करची पडटली। मोल वाडीची सुद्याची अधिसुचोवणी खात्यान जारी केल्या। लोकांनी 4 दिसां भितर सुचोवणे वा हरकती सादर करच्यो अशें खात्यान कळीत केलां। कुंभारजुवे हांगा महिला काँग्रेस मेंबर्स तर्फे आयोजित कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाय हांचो भोवमान जालो। राजेश फळदेसायान आपणे कशा तरेन आपले आयुष्य लोकसेवेक दिवन सुरवात केली हाचेर उलोवप केले। आपलो कसलो स्वार्थ नासतना आपणे लोकांक मदत केली। इलेक्शनाक बसपाचे आपल्या मनान नासतना लेगीत हांव लोकांक पावतालो आनी म्हणून लोकांनी म्हाका राजकारणांत फुडें काडलो।
सुभाष वेलिंगकार हांणी गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो निशेध म्हूण आयतारा जागृत नागरिकांनी पोरणे गोंय निशेध मोर्चा काडलो. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकजुटान रावात. वादग्रस्त विधान करून गोंयांत धार्मीक वाद निर्माण करपाचे प्रयत्न कोणेच करचे न्ही. जशे इतकी वर्सां सगळ्या जातीचे लोक गोंयांत एकजुटान रावता तशेंच ह्या फुडेंय रावचे आनी असल्या वादग्रस्त विधानाक लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हण तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी समील वळवयकार उलयलो. एक मे 2022 पोरण्या गोंयच्या सत्याग्रहाचो 159 दिसां निमतान डेंपो महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आनी विद्यार्थ्यांनी पोरण्या गोंयच्या सत्याग्रहाक भेट दिली. पोरण्या गोंय वाठारांत बेकायदेशीर बंगलो बांदपाक परवानगी दिला. सेव्ह गोवा एक्शन कमिट्स ह्या संस्थेच्या अंतर्गत हो बंगलो मोडून उडोवपाची मागणी डेंपो महाविद्यालयाचे इतिहासाचो प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडेन केला. म्हापसा पालिकेचे वासप घर फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. नूतनीकरण करपाचे निमित्त दिवन वासप घर बंद केल्ल्यान म्हापशेकार तिडकल्यात. नूतनीकरण सुरू आसा जाल्यार कांय दीस वासप घर दुसरे कडेन स्थलांतर कित्याक करूं ना असोय प्रश्न ते करतात. पोर्तुगीज काळांत सुरू आशिल्ल्या ह्या वासप घराक 139 वर्सां पुराय जाल्यात. गोंयांत दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांच्या पगारांत वाड जातली. तशेंच कामगार मंडळाची पुनर्बांदणी बेगीन उसकरतले अशी माहिती कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें कामगार अधिकाऱ्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेंत दिली. गोंयांतली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान प्रयत्न लेगीत सुरू केले. ते खातीर खासगी कंपनींतली रिती सुवातांची म्हायती मागोवपाक निर्देश कामगारांक दितले. स्त्री हितक चूर्णाची तारीख काळाभायरी जावन लेगीत ते वितरीत केल्ल्या प्रकरणात गोंयांतल्या एका आंगणवाडी सेविकेक आनी मजतनीसाचेर निलंबीत जावपाची पाळी आयल्या. ह्या 2 वर्सांच्या काळान डबो बंद चूर्ण वापरूंक जाय नाजाल्यार तो वापरपाक काळाभायरे थारतात. हे खबर आसून ते डबे दिवप जाता म्हण एके लावकारी बायले कडल्यान हे विशींची कागाळ खात्याच्या माल केंद्रात दिली. ह्या कागाळीची दखल घेवन गोंय सरकाराच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान ही कारवाय केल्या. खात्यान निश्काळजीपणाची निमित दिवन आंगणवाडी सेविका आनी मजतनीस हांकां तत्काळ सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात. ह्या निलंबनाचे कारवायेक लागून गोंयांतल्यो चडश्यो आंगणवाडी सेविका आनी मजतनीस हांच्या मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां.
कळंगूटचे दर्यादेग सध्या भोंवडेकारांनी फुलल्या। सुटयेचो मोसम आशिल्ल्यान देशी आनी विदेशी भोंवडेकारांची गर्दी व्हडा प्रमाणात दर्यादेगेर पळोवपाक मेळटा। मात सोरो पिवन धुमशणां घालपी तशेंच टायट जावन दर्यान बुडपाचे आनी दर्यादेगेर लोळपी भोंवडेकार हांगा वाडल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। सोऱ्याच्यो बाटल्यो दर्यादेगेचेर उक्ताडार उडोवपाचें प्रमाण वाडलां। सडये शिवोलीन लग्न थारिल्ली व्हंकल गांवच्या कोपेला मुखार आशिल्ल्या सायबिणीच्या पुतळ्याक मुकुट घालता ही प्रथा आयज मेरेन चलता। अशें केल्ल्यान बरो जोडीदार मेळटा अशी शिवोले गांवच्या लोकांची श्रद्धा आसा। 1943 वर्सां पासून शिवोली गांवच्या मायदे देवूश कोपेलांत ही प्रथा चलता। ह्या फावट पुतळ्याक फुलांचे मुकुट घालपाचो मान स्टेफनी पायव्हा हाका फावो जालो। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घरां शिवपाची कामां सुरू जाला। ह्या कामांक वेग आयिल्ल्याचें चित्र बऱ्याच थंय पळोवपाक मेळटा। पावसा पयलीं घरां शिवपाच्या कामांक सुरवात जाता। फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यान व्हडा प्रमाणात हे काम सुरू आसता। नळ्यांचेर साचिल्लो कोयर नितळ करप तशेंच नळे फुडें धुकल्ल्यात जाल्यार ताका रितसर जाग्यार घालप हें काम ह्या दरम्यान करतात। हे काम पयलीं गोंयकार करताले, मात आतां ही कामां करपाक गोंया भायल्यान मनाय हाडचें पडटा। कांय जाण मातये पासून तयार केल्ल्या पारंपारीक नळ्यांक सोडून प्लास्टीक नळे घालपाक सध्या प्राधान्य दितात। नळ्या परस प्लास्टिकाचे पत्रे सवाय पडटा, तशेंच वाशे आनी कामीचे मोल हिसपा भायर वाडला। त्या परस लोखणाचे उपेग करपाक लोक पसंती दितात। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घरां देवळां शिवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें चित्र सद्याक जाय थंय पळोवपाक मेळटा। साईनगर हळदोणच्या श्री साई मंदिर प्रकारच्या सोबितीकरणाच्या वावराक आदलो आमदार ग्लेन टिकलोच्या हस्तुकी सुरवात जाली। ह्या वावराक सुमार 56 लाख रुपया खर्च येतलो। ह्या वेळार उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत उपाध्यक्ष दिक्षा कांदोळकर, आदलो अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी मनीषा नायक आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले। जिल्लो पंचायत निधी वतीन हळदोणे मतदारसंघातली उदरगत कामांची गती चालूच दवरची। ह्या वावराचो लाव देवळांत येवपी भाविकांक जातलो अशें टिकलोन सांगलें। देवळांच्या पुनर्स्थापनेचो सरकाराचो निर्णय खूप दुखद आसा अशें विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे फुडारी ॲडव्होकेट अविनाश भोसले हांणी केलें। सरकार काळाची चक्रा परती घुंवडावपाक सोदता। ही परिस्थिती 450 ते 500 वर्सां पयलीं आशिल्ली ती स्थिती सरकार परत निर्माण करता। उदरगत करपाच्या जाग्यार आमची अधोगती जाता ही वायट गजाल आनी ती सरकार करता ही ताचे परस वायट गजाल अशी खंत लेगीत ताणें उक्तायली।